So they have spent 1,100 crores less, but government waived off the 40% they would get in the 9 lakh square meters for city side development. Speaker sir, आता GMR सांगता की 2,780 कोटींनी आम्ही बांधलो. म्हजो एक प्रश्न हा मुख्यमंत्र्याक, आता तुका हे एअरपोर्टाचे 40% रेव्हेन्यू मिळूंक जाय फ्रॉम 2016 5 years. सो तुका 40% रेव्हेन्यू मेळटा काय तेंय तू वेव करता? जॉब GMRचे आहात ते 112 आहात, बाकीचे जे आहात ते लोकल कॉन्ट्रॅक्टर तेंचे सब कॉन्ट्रॅक्ट दिला त्यांचे अंडर सगळे आहात ते सिक्युरिटी गार्ड स्कॅनर असले जॉब आहात. इतले बारीक बारीक जॉब. आयज पेडणेकरांनी आपलो जागो केला 81 लाख स्क्वेअर मीटर, 9 लाख स्क्वेअर मीटर स्पोर्ट्स सिटी, 6 लाख स्क्वेअर मीटर इलेक्ट्रॉनिक सिटी. आयज पेडणेकरांनी फक्त दान केला जागो आणि आयज त्यांना काय मिळणार? म्हाका दिसता जे पळय आयज सांगलेले आहा नंबर्स ते रॉंग आहा. हे तेंच्यांनी कॅल्क्युलेशन केल्ले केन्ना जेन्ना स्टार्ट जाल्लो मोपा काम तेन्ना पळय त्या हेतून आयज स्टार्ट जाल्लो आतां मोपा जेन्ना स्टार्ट काम केल्ले पळय आयज पासून तेंच्यांनी ते सगळे लेबर्स पासून म्हाका दिसता डेली वेजीस लायताले ते पासून धरलेले आहा. टोटल एरिया जी आसा पळय न्हू सिटी सायड डेव्हलपमेंटाचो इन्क्लुडींग रेव्हेन्यू शेअर जो आसा हो सरकाराक येतलो. टोटल ताका आमी जी प्रॉपर्टी दिल्या ओके त्या प्रॉपर्टींतल्यान तेणी आतां पर्यंत जी युटिलायज केल्या प्रॉपर्टी उरलेल्या प्रॉपर्टीन हांव टेक्निकली म्हणजे कितल्या प्रॉपर्टीन सिटी सायड डेव्हलपमेंट करतलो तो आत्तां म्हाजे कडेन ना, बट डेफिनेटली जे सिटी सायड डेव्हलपमेंट जी जातली त्याचोय रेव्हेन्यू शेअर जो आसा होय सरकाराक येतलो. 2000 आणि एप्रोक्सिमेटली ऑड भुरग्यांक आतां पर्यंत GMR आनी तेंचे अलायड कंपनीज ज्यो आसा ज्यो थंयसर ऑपरेट करता तांच्या खातीर घेतल्या. तितूंतले 1200 भुरगे हे पेडणेकार आसा. आणि डेफिनेटली स्पीकर सर दुसरे एविएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर हे भुरगे 631 भुरगे आतां पर्यंत जेंचे थंयसर ट्रेन जाल्या. उरलेल्या भुरग्यांक ट्रेनिंगाची फेसिलिटीज ते अवेलेबल आसा. स्पीकर सर इन लॉंग रन आतां भुरगे जे म्हणजे फुडल्या एक 2-3 वर्सां भितर 1000 भर भुरगे एप्रोक्सिमेटली थंय घेवपाक जाय.